गोयात चोरी, लूटमार, घरफोडीच्यो घडणुक्यो चालूच। कांय दिस आदी लिंगाभाट पर्राच्या श्री नागनाथ महादेव देवळात चोरी जाली। हाचो तपास पुलीस करतातूच इतले मजगती पर्रा घरफोडीचो यत्न जालो। वेळणा चोरी जाली आणि उपरांत नुव्या चोरी जाली। 12 वरांत ह्यो 3 चोरयेच्यो घडणुक्यो घडल्यो। तिनूय प्रकरणात तीच कार, तीच टोळी आणि चोरीची तीच पद्धत। सगळे सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद। शेनवार 10 जानेवारी सांजेच्या 6 वरांचेर वेळणा, मागीर रातच्या 10:30 वरांचेर पर्रा आणि दुसऱ्या दिसा आयतारा 11 तारखेर सकाळी 8 वरांचेर नुव्या असो ह्या चोरांचो प्रवास। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूत। वेळणा रावपी एका घरातले सगळे मिसाक गेल्ले तेन्ना चोर फाटले दार फोडून भितर गेले आणि 1,90,000 भांगर घेवन पळ काढलो। ही घडणूक सांजेच्या 6 वरांची। उपरांत रातच्या 10:30 वरांचेर पर्राच्या एका घरातले सगळे काजाराक गेल्ले, पूण एकले चली गेले ना, ते घरातूच आसले। ताका लागून हो चोरीचो यत्न फसलो। ते चलयेन अलार्म चालू करून बोवाळ केल्ल्यान त्या चोरांनी पळ काढलो आणि तांच्या हाताक थंय कांयच लागले ना। मागीर दुसऱ्या दिसा आयतारा सकाळी 8 वरांचेर हीच टोळी परतून दक्षिणेक पावली। नुव्याच्या सेंड्रो गुदिनो हांच्या घरात दिसा उजवाडा चोरी करपाचो प्रकार घडलो। कुटुंबातले लोक प्रार्थने खातीर इग्रजेत असताना सन घेवन चोरांनी 3,10,000 भांगरांचे अलंकार आणि हेर मोलादीक वस्तू लुटल्यो। ह्या प्रकरणात मायना कुट्टरी पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला। 2 दीस आदी मडगावात दिसाळे विकते घेवन घरा वतना एका अनवळखी चोरान फाटलाव करून एके जाणटे बायलेच्या गळ्यांतल्यान भांगराची सरपळी झोमून व्हेल्ली। ही घडणूक दनपारा 1 वराच्या सुमाराक घडिल्ली। तशेंच नुव्यातले गुदिनो कुटुंब आयतारा सकाळी प्रार्थनेक इग्रजेत गेल्ले। त्या वेळार चोरांनी घराच्या मुखेल दाराचे कुलूप फोडून सकाळी 8 ते दनपारा 12 वरां मजगती घरात भितर सरले। घरातल्या आलमारी आणि हेर सुवातींनी सोद घेवन चोरांनी सुमार 3,10,000 मोलाचे भांगराचे अलंकार, मोलादीक वस्तू आणि हेर सामान चोरून व्हेले। गुदिनो कुटुंब घरा परतले तेन्ना तांकां घराचे दार उक्ते दिसले आणि घरात भितर पळयल्यार तांकां कळ्ळें चोरी जाल्या। हे विशीं तांणी मायना कुट्टरी पुलिसांक कळयले आणि कागाळ दाखल केली। पुलिसांनी सुन्यांचो पंगड हाडून चोरांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो। बोटांच्या ठस्याच्या तज्ञांकय आपयले। मायना कुट्टरी पुलिसांनी अनवळखी चोरा आड गुन्यांव नोंद केला। ताच्या आदी नावेली थंय नाताळच्या आदल्या राती नॅन्सी फर्नांडीस आणि कुटुंब इग्रजेत प्रार्थना करपाक गेल्ले तेन्ना चोरांनी एका घरात घुसून सुमार 2 लाख रुपयांची मोलादीक वस्तू चोरून व्हेल्ली। आता परत एक फावट साश्टीत दिसा उजवाडा चोरी जाल्ल्यान बोवाळ जाला। ह्या प्रकरणात पुलीस उपनिरीक्षक गौरव नायक फुडलो तपास करतात। फाटल्या 2 दिसात पर्रा, वेळणा आणि नुव्या हांगा चोरयो जाल्यात। ह्या तिनूय प्रकरणात एकूच टोळी आसा अशें दिसता। ही टोळी शेनवारा सांजेच्या 6:30 वरांचेर वेळणा, रातच्या 10:30 वरांचेर पर्रा आणि दुसऱ्या दिसा आयतारा सकाळी 8 वरांचेर नुव्या तेच कारींतल्यान वतना दिसली। पर्रा, वेळणा आणि नुव्या हांगा धव्या रंगाची कार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्या। चोरांची टोळी हीच कार वापरता आसूये असो दुबाव आसा। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूतचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।